मध्यानरातीचे मिसा उपरांत नातलांचो उत्सव सुरू. वर्ष सोंपेमेरेन येशूच्या जल्माचो सुवाळो, घरां इगर्जी, कपेलांनी दिव्याचो झगमगाट, येशूच्या जल्माचे देखावे आनी तरेतरेची गोडशीं सगळें गोंय नातलांच्या मुडांत. नातलाचे आदले सांजे प्रुडंटान बाजारांतलो मुडाचो नियाळ घेतलो. पुलिसांनी सुरक्षेचे नजरेन कांयच उणें दवरिल्लें ना. पळयात गोंयकारांची नातलांची तयारी आनी आर्च बिशपान गोंयकारांक दिल्लो हो नातलांचो संदेश. I take this occasion to wish everyone a joyful Christmas, full of divine blessings and peace that only God can give. तुझ्या टायमार कसो सेलिब्रेट जातालो तूं कितें सांगूंक शकता आमकां तुजे पयलींच्यो यादी? आमी भुरग्यांक ल्हान आसतना सगल्यो नेवऱ्यो करूंक लायतालीं, वडे करूंक लायतालीं, कोरमलां करूंक लायतालीं. आतां हुशाल काय खंय दिसना, सगलें हाडलें इकतें मेजात दवरता. Miss Mendonça has prepared some beautiful sweets here. We'll ask her what all she has prepared and how she has prepared these. This is called Walrus. This is traditional. And Nyoris. This is Nyoris. This is Dodol. This is Nankate. These are Kormolas. Okay. And this is Bolinas. And this is Kokat. How was Christmas back then when you were young and how different is it? You see, before we used to cook on this wooden, with wood and all. We used to have a chimney here and all. But that thing has gone because of lack of labor and all. So Do now, you miss those? yeah, I miss that tradition. I'm all for tradition. I wish one and all a very Merry Christmas and a Happy New Year 2014. Yeah, I would love everyone to have a wonderful Christmas. I would like to wish all my Hindu friends and all, and the other people a very happy Christmas. I surely want to wish everyone in Goa, everyone, everywhere, all India and full world a happy Christmas. Prudent wishes all the viewers Merry Christmas and a great New Year ahead. With Dinesh Karpe, Pratik Parab for Prudent. राष्ट्रवादी काँग्रेस विष्णूचे फाटल्यान ठाम उबी रावल्या. आमदार विष्णूचेर हल्लो म्हळ्यार बीजेपीचो लोकशाहीचेर हल्लो अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा. विरोधकाच्या कार्यावळीक बीजेपी आमदाराक वचपाक मेळचें ना. विरोधकां कडेन लागचार बाळगितल्याक बीजेपी सोपोवंक सोदता. मागीर तो लोकप्रतिनिधी आसल्यार सुद्दां सुटचो ना हो संदेश बीजेपी दिवपाक सोदता असो आरोप राष्ट्रवादीचे ट्राजन डिमेलोन केला. And this attack has sent out a signal which is the BJP strategy of silencing. Not only elected representatives are safe, but even the common man is being told by this attack that if you mix up culturally or socially with any person who opposes the government, your fate will be worse than the elected representatives. विष्णूची घरकान अरुणा वागाड बीजेपीचे महिला मोर्चा आक्रमक जाल्ल्यान राष्ट्रवादीन तोय विशय काढलो. आणि ज्या त्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर जो हल्लो जालो जाचे निषेध करपा सोडून किंवा ताची सखोल तपासणी बेगीनच्या बेगीन जावची हे सोडून ती उलटी विष्णू वाघाच्या बायलेचेर हल्लो करता. आणि जी पयलींच आपल्या घोवाचेर जे हल्लो जाला ताजेर ती पयलींच मेंटली डिस्टर्ब आसा आनी हर्ट जाल्या. हे आज आमी राष्ट्रवादी युती कडल्यान तांचो निषेध करता. वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याविशयी पत्रकारांनी आदल्या गृहमंत्र्याक प्रश्न विचारलो. तो म्हणटा कायदो सुव्यवस्था सांबाळपाक जायना जाल्यार गृहमंत्र्यान राजीनामो दिवचो. पळय, ज्या मनशा कडेन कंट्रोल जायना, एक सादे तर एक केळीचे कोण पडलो, केळी सालीचे पडलो जाल्यार कसोच पडलो, कित्याक पडलो, केळी साल रस्त्यार कशें येयले हो उलोवपी मनीस. आनी आज ताच्या हितून मर्डर जाता, खून जाता, एक्सिडेंट जाता, चोरी जाता भरपूर. म्हणजे अशा मनशाक ते रावपाचो ना आनी अधिकार ना. कारण तुमीच उलयताले, तोच उलयतालो, ताका आनी कसलो अधिकार, नैतीक अधिकार कसलो आसा? बरें, सगळे तरेचे यू टर्न कितें काय केले, यू टर्न. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.